मोगाच्या भयणी भावांनो, आज जेजू आपल्या शिसांक एक बरी आज्ञा बरी शिकवण दिता. आमी जाणा ही उतरां आतां जेजू उलयतात ती जेजूच्या निमाण्या जेवणाचेर, आनी तो आपल्या शिसांक सांगता तांची काळजां उचांबळ जाल्लीं आसात. आनी तो तांकां उगडास करता की तुमच्या जिवितांत तांच्या जिवितांत संतोषकाय हॅपिनस जॉयफुलनस येतली जाल्यार ताणें ताचे भाशेन जावंक जाय, जेजू भाशेन जावंक जाय. ताणें आपलें जिवीत, आपलें आत्मीक जिवीत जेजू भाशेन करूंक जाय. जशें जेजून आपलें जिवीत देवा बापाच्या संबंधांत एकवटान सारलें, तेच भाशेन आमी जेजू भाशेन जेजूच्या मोगान रावंक गरजेचें. आनी हो मोग एकामेकाचो मोग करूंक जसो जेजून केलो तोच मोग करूंक आमकां सगल्यांक आज आमंत्रण आसा. जेजू जायते फावटी आमकां सांगता की एकामेकाचो मोग करात, कित्याक हीच जावन आसा सगल्यांहून व्हड आज्ञा. आमकां तो ही आज्ञा दिता आसतना तो तें एक ऑप्शन कशें दिना, तो एक कमांड आमकां दिता. तो म्हणजे कितें, हें आमी करूंकूच जाय. आनी हें आमी केन्ना करप, केन्ना आमकां जाय तेन्ना न्हय, जेन्ना घडये आमी आमच्या भावा भयणी लागीं उलयनात, वो जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बक्षिनात, त्या वेळार आमी तांचो मोग करूंक गरजेचो. न्हय फकत जेन्ना आमी एकामेका लागीं बरे भशेन वागतात तेन्नाच न्हय, पूण आमच्या वायट परिस्थितीन वा आमच्या अवघडेच्या परिस्थितीन जेन्ना आमी आसात तेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करूंक हें जेजू आमकां सांगता. जेजून ह्या जिवितांत ताच्या जिवितांत जेन्ना तो ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना ताणें आपल्या दुस्मनाचो वा आपणाक कोण वायट करतल्यांचो तांचोय ताणें मोग केलो. जायते फावटी आमकां पवित्र पुस्तकांत दिसून येता की जेजूचे आड वचपी जायते जाण आसले, फारिझेय धर्मशास्त्री बी आसले, पूण तरी आसतना आमकां दिसता केन्ना केन्ना जेजू तांचेर आड आसलो म्हणून. पूण तो ताच्या जिवितांत ताणें जायते प्रयत्न केले तांकां बक्षूंक, पुरसाद देखून ताणें बक्षिलें आनी आपलो मोग ताणें सगल्यांक दिलो. हेच भाशेन मोगाच्या भयणी भावांनो, ताका जाय ताचे शीस, ताचे फाटलावदार जे आसात ताणें होच मोग ताणें दाखोवंक, ताणें जेजून दाखयलो ते भाशेन होच मोग दाखोवंक तो तांकां आमंत्रण दिता. जेजून जसो आपल्या बापाची आज्ञा पाळल्यो तशेंच तो आपल्या शिसांकूय, आपल्या फाटलावदारांकूय तो एक आमंत्रण दिता. आमी हें आमंत्रण आयकूंक तयार आसात काय, वो आमी घडये जेन्ना आमी आमच्या भावा भयणी लागीं वागतात ती आमकां बरी करना जाल्यार आमी तांकां दुस्मानकाय आमच्या मदें घडोवन हाडटात काय. ह्या वेळार जेजू आमकां आपयता दुस्मानकाय करप न्हय, पूण जाता ते भाशेन मोगान आमचें जिवीत सारूंक तो आमकां आपयता. कित्याक हीच जावन आसा जेजूची आज्ञा. जेजून पाळलें तशेंच आमी पाळोवंक तो आमकां आपयता. हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी जाता ते भाशेन आमचें जिवीत, आमचीं काळजां जेजूच्या मोगान भरोवन होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी हीच कृपा देवा लागीं मागुया.